सिंधुदुर्गान गेल्ल्या एका कार्यावळी वेळार मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान जे वक्तव्य केला ताचे वेल्यान गोयचो आवाज संघटनेन मुखेलमंत्र्याक दारेर धरलो. मुखेलमंत्र्याक आपल्याच स्वयंपूर्ण गोंय येवजणेचेर विश्वास ना काय म्हण प्रस्न गोयचो आवाज संघटनेन केला. RDX खातीर पणजेच्यान संजय मिनोली. की आमचो चीफ मिनिस्टर सिंधुदुर्गाक गेल्लो आनी थंय कितें फंक्शनान ताणें कितें थोडे स्टेटमेंट जे केले जे आमचे गोंयचेर इट रिफ्लेक्ट्स व्हेरी बॅडली. हाचे पयलीं ताणें एज युज्युअल हॅबिच्युअल ऑफेंडर म्हणटा पळय तशें कितें उलयता विदावट डुईंग ग्रावंड वर्क, विदावट एनी प्रॉपर नॉलेज एंड बॅकग्रावंड ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सब्जेक्ट. एज युज्युअल खालूय तशेंच केलें ताणें. सिंधुदुर्ग गेलो आनी 3 विशयांचेर तो उलयलो. पयलें म्हळ्यार संपूर्ण गोंय म्हणपा लागलो जावपाचें ना. आमकां सगल्यांक याद आसा 1 वर्स पयलें जेन्ना हें पॅन्डेमीक स्टार्ट जालें, आमचो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीन एक आवाज दिलो, एक उलो मारलो की आमी आत्मनिर्भर भारत करया म्हणून. आनी त्याच टायमार आमच्या सरकारान अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत ताणें एक स्लोगन दिलो, आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय. आनी कितलेशे स्किमी अनाउन्स केले, अग्रिकल्चर, सेल्फ सस्टेनन्स, वी वील गो बॅक टू आवर रूट्स. तुमकां खबर आसा खुबशे लोकांनी एक स्टेप घेतलो की हय आमी आत्मनिर्भर जावया, आमी गोंय स्वयंपूर्ण करया, सेल्फ सस्टेनन्स करया, आमी कोणाचेर डिपेंड जावचें न्ही. कित्याक त्या टायमार भाजी पालो येवपाचें बंद जाल्लें, आमचे प्रोविजन्स येवपाचें बंद जाल्लें. तेन्ना आमकां कळून आयलें दॅट वी आर डिपेंडंट ऑन अदर रिजन्स वीच कॅन बी रिवर्स्ड एंड वी कॅन बी सेल्फ सस्टेनिंग. आतां तूंच वेता सिंधुदुर्गाक आनी सांगता वी कॅन नेवर बी स्वयंपूर्ण म्हण. इट इज सेल्फ डिफिटींग, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टींग and demoralizing to the people and the youth who said हय आमी स्वयंपूर्ण जावया. तूं हेड ऑफ द स्टेट तूच सांगता इट इज नॉट पॉसिबल म्हणून. मुखेलमंत्री बा प्रमोद सावंत फाटले 2-3 दिसां पयलीं सिंधुदुर्ग जिल्ल्यान गेल्लो, सावंतवाडीक आसतलो तो. थंयसर तेंचे फिशरीज फेस्टिवल आसलेलें, थंय पार्टिसिपेट जावपाक गेल्लो. ज्या कोणें तेजें भाशण आयकलां थंयसरले तांकां दिसतलें आनी तांकां कळपाक जाय तो कितें उलयतालो तो. होच मनीस जो हांगासर सांगतालो स्वयंपूर्ण गोंय म्हणून, आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय, हे जे तेणी स्लोगन दिल्लेले ते आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्या सारकेच नांवा पुरतेच आसलेले. आनी हेणी स्वताच्याच तोंडान थंय वचून सांगून दिलें की आमी कितलोय प्रयत्न केलो म्हणून स्वयंपूर्ण कशेंच जावचें ना, आमकां तुमचेर निर्भर रावचेंच पडटलें म्हणून हो थंय सिंधुदुर्गाक वचून त्या लोकांक सांगता. हेजें भाशण आयकून म्हाका तर एक अशें दिसून येयलें की हेका आतां कळलेलें आहा की हो आनी गोंयान कसोच परत निवडून येवपाचो ना म्हणून आपले प्रचाराची थंयसर तयारी करतालो असो दिसलें म्हाका. नाल्यार असले नाकारलेले थंय वचून उलोवपाचें कारण कितें? तूं हेड ऑफ द स्टेट आतां, तूं स्वयंपूर्ण भारत म्हणून सांगता, तुजी स्कीम ती तुकाच विश्वास ना तुज्या स्किमीचेर.